प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाली। परिवाराचो विकास बंद करून सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकारान सुरू केला। भाजपा प्रदेशाध्यक्षान म्हटले, केंद्र सरकाराची 9 वर्सां यशस्वी रितीन पुराय जाल्ल्या निमतान गोंयांत 1 जूना सावन वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले। हाजेर भाजपा प्रदेशाध्यक्षान अधिक माहिती दिला। आयकात ताका। 9 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ही ग्रेट ब्रिटनपेक्षा वड फुडें व्हेली। 9 वर्षांत जर आमी पळयलें की पयलीं परिवार व्हडले जाताले, परिवाराचो विकास बंद करून सबका साथ सबका विकास आनी सबका विश्वास हो तांच्यांनी गेल्या 9 वर्षांत संपादन केलो। पयलीं आमी जाणा आसले की भारताचो आवाज कोण आयकनाशिल्ले, निग्लेक्ट करताले, पण आज सबंद देशभर सबंद जगभर भारताचें नांव जावपाक लागिल्लें आसा, भारताक लोक आयकपाक लागलेले आसात। 9 वर्सांत आमी पळयलें की ह्या देशा भितर भाशेक लागून आसतलें, जातीक लागून आसतलें, वेगवेगळे जाळपोर हे सगळे जाताले, पण गेल्या 9 वर्षाच्या कालावधी भितर आमी पळयलें जातीयवाद मोडून काडलो आनी विकास पर्व तांच्यांनी सुरू केलें। 1 तारीख पासून प्रत्येक मतदारसंघा भितर वचपाचे आसात, इन्क्लुडींग मुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार आपल्या मतदारसंघा भितर एक 10 घरां भितर ते वयतलेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त आनी एडिशनल मतदारसंघ जे आसात ते तांकां दिल्ले आसा। आनी त्यामुळे गोंया भितर उत्तर गोंयांत 1000 आनी दक्षिण गोंयांत 1000 असे 2000 एमिनंट पर्सनॅलिटीज जे आसात तांकां मेळपाचो कार्यक्रम 1 जून ते 8 जून पर्यंत आमी करप अशें प्लॅन केल्लें आसा। 8 जून ते 12 जून ह्या कालावधी भितर भारतीय जनता पार्टीचे जे सिनियर कार्यकर्ते आसात की जे बरेचशे जाणटे जाले आसतले, की बरेचदा कार्यान आज पार्टीच्या एक्टीव कार्या भितर नासतले, अशा लोकांक मेळपाची एक योजना आमी केल्ली आसा। आनी ती 8 जून ते 12 जून प्रत्येक मतदारसंघ वायज अशी आमी नांवां तांकां फायनल करपाक सांगिल्ली आसा। आनी त्यामुळे तांकां वचून तांच्यांनी संपर्क करप। एखाद्याक दिसता आसत की स्टेटींतल्यान कोणे तरी वचूं जाय जाल्यार तें इंटिमेशन ते आमकां दितले आनी त्या प्रमाणे आमी तांकां वचून मेळपाचें जें काम आसा हे त्या दरम्यान आमी करपाचें आसा। ज्या तरेन हांवें म्हणलें की डेव्हलपमेंट हो ह्या केंद्र सरकारान भरपूर केल्लो आसा, ज्या तरेन आमी डबल इंजीन सरकार अशें म्हणटात त्या वेळाचेर गोंयच्या केंद्रांतल्या सरकाराचो गोंयांकूय फायदो जाल्लो आसा आनी विकास तीर्थ यात्रा अशें त्या योजनेचें नांव आसा। आनी त्यामुळे 2 उत्तर गोंया भितर आनी दक्षिण गोंया भितर अशे 2 वेगवेगळे प्रोजेक्ट आमी व्हिजीट करतले अलॉंग विथ द पत्रकार आनी कांय लोक जे आसात मतदारसंघातले कांय आमचे प्रमुख जे आसात ते थंय वयतले। उत्तर गोंया भितर आमी ठरयल्लें आसा की 12 जून विकास तीर्थ यात्रा ह्या निमित्तान आमी उत्तर गोंया भितर 2 प्रोजेक्ट व्हिजीट करतले। एक आयुष हॉस्पिटल धारगळ आनी दुसरो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा। अशा 2 जे प्रोजेक्टांक आमी विकास तीर्थ यात्रेच्या माध्यमांतल्यान आमी वयतले, तांकां थंय मेळटले आनी तातूंत वचून फोटो वगैरे काडप हें काम आमी थंय करपाचें आसात। 9 जूनाक आमी दक्षिण गोंया भितर विकास तीर्थ यात्रा दक्षिण गोंया भितर आमी मनोहर पर्रीकर बायपास रोड काणकोणा आनी NIT कुंकळी असे 2 प्रोजेक्ट आमी दक्षिण गोंया भितर 9 तारखेर व्हिजीट करपाचे आसात। आमी हें सगळें करता आसतना आमी ठरयलें की आमचे सोशल मिडिया ही तितलीच इम्पॉर्टंट आसा आनी त्यामुळे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आमचे आसात ताका लागून आमी परत 2 आमी हे मेळावे ऑर्गनायज केल्ले आसात। उत्तरेक आमी 9 जूनाक आमचे प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जे आसा म्हापसा ह्या कार्यालया भितर आमी 9 तारखेर करप अशें ठरयल्लें आसा। आनी दक्षिण गोंया भितर 15 तारखेर दक्षिण गोवा कार्यालया भितर आमी सोशल मिडिया जी आसा त्याचे जे प्रमुख जे आसात जे त्याचे भितर इंट्रस्ट घेणारे आसात तांकां लागून आमी 2 कार्यशाळा अशे ऑर्गनायज केल्ले आसात जेणे करून तांच्या माध्यमांतल्यान हो विशय जो आसा हो सकयल पर्यंत वचूं जाय। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।